बारकायन आयकात. साऊल वयल्या वयर पातोक मानता आनी झुजान मोत्ता. बालम वयल्या वयर पातोक मानून घेता, झुजान मेलो. जुडास वयल्या वयर पातोक मानून घेता, आपल्याचो जीव घेता. गहाजी आपल्याचे पातोक तो मानूनच घेना आनी कोडीचें दुयेंस ताका मेळटा. पूण दावीद आपल्याच्या मनांतल्यान पातोक मानून घेता, ताका बोगसणें मेळटा. आपल्याचें राज तो सांबाळटा. मोगाच्या भाव भयणांनो, वयल्या वयलें पातकाचो पश्चाताप चलचें ना. तें तुका कांयच बरेंपण दिवचें ना. जागृती पळोवंक जाय जाल्यार खरेपणान तुवें सारके खोलायेन पश्चाताप करून आनी पवित्र आत्मो दिता पळय त्या मन बदलता पळय तसलें दूख आनी खोंत घेवन तुजे भितर आसोंक जाय. चवथें, सर्वेस्पराचो आत्मो तुजे भितर जागृती उत्पन्न करूंक जाय जाल्यार तुमी तुमच्या सोरभोंवतणीच्या लोकां बरोबर एकवटान रावची. सर्वेस्पराचो दास A.W. टॉजरान कितें म्हणलां? तुमचे भितर जेलसी, तुमचे भितर दुयेस, बोगलान घालपाचो स्वभाव, तुमचे भितर राग, तावेश आनी ते चुकीचे तो स्वभाव आनी वायट करपाचो स्वभाव, नाका जाल्लें करपाचो तो स्वभाव, जेन्ना पर्यंत तो आसतलो जागृती जिवीतभर तुमकां दिसची ना. जागृती तुमकां तर पळोवंक जाय जाल्यार सगळ्याकीन पयलो एक वट सर्वेस्परा कडेन, दुसरें म्हटल्यार मनशा कडेन. तें एकदम गरजेचें. दिवेल बुडी तो मनीस, तो एका सुवातेर वचोन देवाचें उतर मांडटालो आनी तो जंय खंय उतर मांडटालो पळय थिंगा जायते लोकांक देवाचें उतर मानताले. कोण जाणा कित्याक पळय त्या सुवातेचेर कितले तेणें पोदवेन पसून देवाचें उतर वांटलें, थिंगासर कांय बदल जायनासलो. एक पळय ताजे थिंगासर आराधनान पळय ते गीत गायता पळय तो मनीस, थिंगासर जायते लोक थिंगासर ते मुखार येताले. तो थिंगासर गायनां गायतात आनी थिंगासर देवाचे उतरूय वाडटात. पूण कसलो थिंगासर पश्चाताप, थिंगासर कसलो थिंगासर बदल, तारुण्याचें कार्य थिंगासर जायनासलें. जायतो दीस थिंगासर मिटींग चलताली पूण थिंगासर कांयच बदल जायनासलो. असल्या वेळाचेर D.L. मोडी थिंगा वचोन सोमिया आमकां हांगासर जागृती दिश्टी पडना, तारुण्याचें कारण थिंगासर दिश्टी पडना, म्हजे भितर कितें उणें आसा म्हाका सजमोना. ओ घोडेक आमचेच भितर कितें तरी थिंगासर राग दवरला, दुयेस दवरला आनी सारकें मनान ना तशें करून म्हजे सांगाता हिंगासर सेवेन भाग घेता आसतले घोडेक. तांचें उणेंपण, तांचें पातोक जागृतीक हिंगासर आडको वाडटा जायत. तूं दाखय बापा, आमचो सगळो वावर, सगळ्यांचो वावर थिंगा बेश्टोच वयता. कितें हुस्कोत आमचे भितर आसा दाखय. आनी आमचे भितर कसलो राग आसा जाल्यार, जेलसी आनी तशें नाका जालें दवरून हांगासर बसोन आसा जाल्यार तूंच आमकां दाखय बापा, अशें तो म्हणटोस. मिटींग ऑर्गनायज केल्ली पळय तो चेअरमॅन, तो शांतीन उठलो, ओगी वचोन भायर सरलो. D.L. मोडी कांय सजमिकाय मेळोंक ना. कितें काय मिटींग ऑर्गनायज केलो पळय तो चेअरमॅन देरपेंतच उठोन गेलो कित्याक? तो शांतीन वचोन जें कोणा लागीं तो झगडलोलो, जें कोणा बरोबर ताणें केस्तांव केल्लें, राग ताणें आपल्याच्या काळजान दवरलेलो, त्या मनशा कडेन वचोन आपले बोगसणें मागलें. म्हाका तूं बक्षी, हांव तुका चुकलो आनी तुजो अपमान केलो, तुजे बोळ घातले म्हज्या काळजान, हांवें तुका नाका जालें केलें, म्हाका तूं बोगसणें दी. तें म्हणोन तो मागीर परतून आयलो. D.L. मोडी कडेन आतां येवन म्हणटा अशें, सर, एक वडती जागृती आतां आमी पळयतले. कित्याक कितें जालें? उतरान म्हाज्या जिवितान दाखोवन दिलें. पळय आडको आसा पळय तसली एस्टेजीर कोण आसा जाल्यार आनी कोण न्हू तो हांवूच तो. पळय म्हजो इश्ट वो आसा, ताजे पळय थिंगासर नाका जाल्यार उलोवन राग धरून पळय ताजे लागीं हांव जायतो तेंप थिंगासर उलयनासलोलो. सर्वेस्पर म्हाजे लागीं सारकोच उलयलो. एक बालो कसो म्हज्या काळजाक तो तोपलो. हांवच पळय ती आडको वचोन एकवट केलो आनी बोगसणें मागलें. आयकात इश्टानो, त्या दिसा D.L. मोडीन केल्लो पळय तो प्रचार, थंय बसोन आसलेले शेंकड्यांनी आनी हजार लोकांनी एक व्हडती जागृती थिंगा हाडली. जायते लोक, ऑफकोर्स थिंगा रिकॉर्डान थिंगा बरयल्लें आसा 500 लोक ते दिसा तांकां थारोवन फावो जाली अशें बरयलां. मातशें तुमी ध्यान दियात. जरी तर तुमकां जागृतीची गोश्ट तुमकां चाकोंक जाय, तुमच्या काळजान द्वेष, राग, जेलसी थिंगा आसोंक जायना. दुसऱ्या फाटींग पळय जेलसी तसलो पळय तो स्वभाव, झगडीं करपाचो स्वभाव आनी गायेन सोरपाचो स्वभाव तुमचे भितर आसा जाल्यार जागृती तुजे भितर येवची ना. थंयसर भावा, तुजें कितें उणेंपण तूं जाणाय. भयणी, तुजें उणेंपण तूं जाणाय. जे कोणा बरोबर तूं एकठांय येनाय तूं बरे भाशेन तूं जाणाय. तुजे भितर जागृती येवची ना. एका पाद्रीन आपल्याच्या सोबेच्या मनशांक अशें म्हटलें, आतां आमी सगळीं आमचे गाये पुशया,
आमचे सोबेन तरी तो आमी जागृती पळोवंक जाय जाल्यार गाय धुवंक जाय. कोणाक कांय सोजमिकाय मेळोंक ना. पाद्री तूं हिंगासर गाय धुवंक जाय अशें म्हणटाय. खंयचे गाय धुवंक जाय? पाद्रीन म्हणलें, अरे खंयचेय गांव ते नोकय तुवें केला पळय तेच गाये. तुझ्या उतराणी पळय तेच्या लोकांक तुवें घायल केला. ज्या लोकांक पळय तुज्या हातांतल्यान गाये दिल्यात, ज्या लोकांक पळय तूं वायट उद्देश केल्लो पळय, तांकां सोडून एकवट जा. आमची सभा तूं सारकी जावंक जाय जाल्यार आयकतात म्हज्या भावा भयणानो, कलवडी ताळो आयकतात पळय सगळीं. जेजू क्रिस्ताची सोबा पळय ज्या प्रांतान तुमी आयज आसाव, आमच्या आनी तुमच्या सोबेन पळय तरी तो थिंगा रावतात पळय ते सोबेन जागृती येवंक जाय जाल्यार एकवटान जिवची तें एकदम गरजेचें. त्या सेवकान अशेंच म्हणलें, आमचे सोबेन जागृती ना, सगळीं मेलेली भाशेन जाल्यान. जागृती येवंक जाय जाल्यार पळय ते गाये तांकां धुवंक जाय. ज्या लोकांनी पळय ज्या लोकांक थिंगा गाय केल्या, ज्या लोकांक थिंगासर गाय केल्या, कशें गाय केले आसतले पळय ते गिरेस्तकान थिंगा गाय केले आसतले. तांकां फोटोवन तुमी गाय दिले आसतले, फोटी मारून थिंगासर तुमी गाय दिले आसतले. भरोसो दिवन मागीर तुमी तांकां लुटले, तुमी रीण काडून मागीर तांकां पयशे फाटीं करूंक ना. तुज्या उतराण आनी तुज्या कोण्या वरवीं तुमच्या मुखार आसा पळय तांकां त्रास करून, तुका राग दाखोवन तांकां दूख दिलां आसतलें. वसात आनी तुमी दिल्ले पळय ते गाये वचोन थिंगा पुसात. धोमजो इतिहास 22:16 आनी 30 आनी ओडींत हें थिंगासर ते कोत्तात. पळय तो जेलर पळय ते थिंगासर पौलुस आनी सिलासाक तांकां मारतालो पळय त्या सुवाते थिंगासर, ताजो हात पासून तितून आसतलो पळय. तेन्ना सर्वेस्परान ताका दर्शन दिलें, ताणें थिंगासर कितें केलें तुमी ताणेन. त्याच वेळाचेर खंयच्या वेळाचेर पळय तेन्ना सर्वेस्परान ताका दर्शन दिलें पळय त्याच वेळार तांकां गाये जाल्ले पळय ते पुसतालो. जागृतीची आशा दवरता जाल्यार वचोन एकवट करात. कोणें थिंगा तुमी कोणाक गाय दिल्या तांकां, जे कोणाक तुमी दूख दिल्लें, जे कोणाची तुमी बोगलांटां घातलीं, जे कोणाचो तुमी दुयेस केल्लो, तुमच्या उतरा वरवीं तुमी तांची निंदा केल्ली, ज्या मेरेन तुमी ताजे बरोबर एकवट करिना पळय त्या मेरेन तुमी ते गाये थिंगासर बांदोसोर तुमच्या जिवितान, तुमच्या सोबेन जागृती थिंगा संभव ना. जेन्ना सोबेचे पळय ते सगळे मेंबर वचोन आपल्याच्या पळय सोयऱ्यांकडे, आपल्याचे इश्टांकडे आनी आपल्याचे काम करपी वांगड्यांकडे बरोबर आसा ते भावार्थी, बरोबर आसा पळय ते सेवा करता तेंच्या बरोबर एकवटान ते गाये तो तुमी बांदी जाल्यार ती एकवटती जागृती. ते सोबेन ते दिसतिल्ले. मोगाच्या भावा भयणानो, जागृती तुमी आशा करता जाल्यार तुमी जाता पळय तितले तुमचे लागीं एकवटान जिवीत सारचें. ते केन्ना घडटलें तुमकां खबर आसा? आमी सर्वेस्परा बरोबर एकवटान जियेता तेन्ना मनशां सांगाता एकवटान जियेतलीं. कोणीय तुमकोणें केस्तांव करीत, कोणीय तुमकां पळय तो गायी सोंवत, बोगोर तुजे विरुद्ध येतात, बोगोर तुका पळय निंदा करतात, तुका गायी सोंवतात, ताजो अर्थ तुमी जाणाव? त्या मनशाचो सर्वेस्परा बरोबर एकवट ना. मोगाच्या भावा आनी भयणानो, उतरा पावलाक तूं गायी सोंवताय, उतरा पावलाक तुका राग येताय, उतरा पावलाक तूं नाका जालें ताजो अर्थ तुमकां खबर आसा कितें तें? सर्वेस्परा बरोबर एकवट ना म्हणून ह्या भाशेचो तुजो वावर तो भायर दिसता. सोत्राय दवर, जागृती जाय जाल्यार सर्वेस्परा बरोबर एक जा. त्या उपरांत मनशांकडे एकवटान राव. ताजे उपरांत 5वो पॉयंट, वेळाचो सारको उपयोग करात. जे जागृती आशेतात पळय, जे सर्वेस्परान जो वेळ दिला तो तुमी सारको सारूंक जावो. एक भाव अशें म्हणटालो, हांवें न्यूजाचेर पळय ताणें अशें आयकल्लें, पाटीन जाल्लें पळय ते लॉकडावन थिंगासर 90% इंटरनेट डेटा, 90% डेटा कोणा तरी इस्तेमाल केलो तुमकां खबर आसा? बुरशीं पिक्चरां पळोवच्याक, मेळ्ळें तें पळोवच्याक, विंगली ती आसा तिंगा पळोवपाक. 90% ऑफ इंटरनेट डेटा इज यूज्ड टू वॉच porn movies. आनी अशें पळयता, पूण सर्वेस्पराक आर्गां दिवची. तुमी सर्वेस्पराचें उतर आनी आमचे कॅल्वरी टेंपलांत जायते लोक एका म्हयन्यान तुमी बायबल वाचूंक जाय म्हणून आख्खो बायबल तुमी तो एका म्हयन्यान वाचलो. 2 फावटी वाचपी मनीसूय आसात. जरी तो तुमकां जागृती पळोवंक जाय जाल्यार वेळ तुवें सारको सारूंक जावो. पातकी आसा पळय ते वस्तू पळोवंक, पातकी आसा पळय ते वाचूंक, पातकी आसा पळय तितून कोन्यो करूंक, पातके कोन्यो करच्याक पळय तूं वेळ सारता जाल्यार थिंगासर मातसो सावधान. मातसो एक विशय सांगूंक, जेवण जेवपाचें सोडटले पूण आपलो तो फोन तो सोडचे ना. बायले, घोवाक, भुरग्यांक सगल्यांक सोडटले, आवय बापायक पासून तुमी थिंगा सोडूंक आसात, पूण मोबायल फोन थिंगा सोडपाचें घडचें ना. तांकां ती एक सोय जाल्ली आसा. ल्हान भुरग्यांक घेवन मरता पळय ते जाणट्यांक पासून तांच्या हातान मोबायल जावो. मोबायल कुशीन काडून दवर, तांचे स्वास चलचे ना. तांचे ऑक्सिजन तो मोबायल फोन. तसल्या जमातीन तुमी आसा काय जाल्यार तुमी जागृती पळोवचे ना. त्या मोबायल फोनाचो इतलो गोश्ट कित्याक तुमकां?
तातूंतल्यान तुमकां कितें फायदो मेळटा? आयज जायत्या लोकांक मोबायल फोनाची एक संवय जाला आनी तुमचे मदें तुमी कोण आसा जाल्यार चोत्रे दवरात. आयज खरेंचपणें तुमी तुमकां सारकें करूंक जाय. तें चोपकेल्ल्यान तुमी भायर सरोंक जाय. दिसभर सोशल मिडिया, दिसभर युट्यूब, सकाळीं तें सांगे म्हणल्यार इंस्टाग्राम आनी कितें कितें सोशल मिडियान आसा पळय तें म्हाका खबर ना. तेंच काम. आतां थोडे सेवक पळय दादले तशे बायल तांचें काम कितें जाणा? तांचे फॉलोवराक तांचे वाडोवंक जाय, वाडोवंक जाय, वाडोवंक जाय. आमकां सुबेज लोकांक लायक करूंक जाय, जाता पळय तितले सबस्क्रायबर जावंक जाय. फाटीं हांवें तुमकां कितें सांगलोलें? कल्वरी टेम्पलाचे पळय सोशल मिडिया, युट्यूब आसतले वा दुसरे सोशल मिडिया आसतले, पूण आजून पासून आतां आमी कोणाकूच वेचून काडूंक ना. युट्यूबाचें काम पळोवपाक सोशल मिडिया पळय थिंगा पळोवचें कोणाक आमी अपॉयंट करूंक ना. आयच्या दिसा परून पासून युट्यूबाचें प्रमोशन करच्या खातीर थिंगासोर आमची ही मिनिस्ट्री लायव्ह जाता पळय थिंगासोर हे प्रमोट करपाक 1 रुपया पासून आमी मोडूंक ना. पूण थोडो लोक लाखांनी पयशे थिंगासोर मोडटात. व्ह्यूजाक लागून, लायक्साक लागून, सबस्क्रिप्शन मेळोंक. मातशें तुमी आयकात. जागृती तुका पडोवंक जाय जाल्यार वेळ जाता तो सारको उपयोग करचो. मोगाच्या भावा भयणांनो, खरेपणीं तुका जागृती जाय जाल्यार तो मोबायल फोन पयस कर. तो मोबायल फोन कुशीन दवर. तो तुका स्वर्गार व्हरचो ना. पवित्र पुस्तक तें तुका स्वर्गार व्हरतलें. बायबल तुवें सोडलाय, आत्मीक जिवीत साडून दिलाय. थोडे जाण जेमेन थिंगासो कितें उलयता आनी थोडे जाण जेमेन उलयता आसतना ह्या भाशेन केन्ना केन्ना अशें हालता दोलतात. बायबल धरून हालता दोलतात, मागणें करतना हालता दोलतात. ताजे उपरांत पोतून मोबायल फोन, मोबायल फोन, मोबायल फोन, मोबायल फोन. तेजे उपरांत तुका जागृती येवची ना. A.W. ट्रॉझरान कितें म्हणल्यार तरी तुमकां जागृती थिंगासोर पडोवंक जाय जाल्यार वेळ पळय तुमी सारको साडूंक जावो. तुजे पळय ते वेळ पिड्यार करतात, तुजे विचार थिंगा पिड्यार करतात, तुजी नदर आनी तुजी ओत्मिका पिड्यारतात आनी तुजे पवित्र वेळ बिगाडटात. कोणाकूच तुजे लागीं हाडून दिनाकात. जागृती तुजे लागीं येतली. आनी तुमी सर्वेस्पराच्या सावातार रावात. सर्वेस्पराच्या हातान एक उपयोगाचे पात्र जावन रावात. सर्वेस्पराची इच्छा करता पळय तसले एक तुमी सेवक जायात. सर्वेस्परा पासून एक गोवाय कशी जी सर्वेस्पराच्या वावरान तुमी बिजी रावात. जागृती तुमकां तर पळोवंक जाय जाल्यार सर्वेस्पराच्या एकवटान रावात. एकवटान तुमी सर्वेस्पर रावात. ताजे तोंड जावन, ताजे हात जावन तुमी थिंगासोर ताजे पळय पासो तुमी उजाड जावन च्याक. ताजें उतर जावन पळय दुसऱ्याक तुमी शांती दिवच्याक तसले तुमी एकवटान रावात. बी अवेलेबल टू गॉड ऑन ऑल टायम्स, नॉट ओन्ली ऑन संडे. दर एका वेळाचेर, दर एक सुवातेचेर. सगल्याच वस्तूंचेर पळय थिंगासोर सर्वेस्परा बरोबर एकवटान रावात. तेन्ना तुमी तुमच्या जिवितांत जागृती पळयतले. शेवटाक तुमकां जागृती सर्वेस्पर दितलो म्हणून विश्वास ठेवात. तुमी बोरोसो दवरात. खरेंच तुमच्या जिवितांत सर्वेस्पर पळय जागृतीचे बेसांव घालतलो, तो ओतयतलो हें विश्वास ठेवात. A.R. टोरी ह्या देवाच्या मनशान 3 वस्तू अशें सांगल्या. जागृतीची आशा तुमी करता जाल्यार तुमी ह्या भाशेन करचें. कितें करचें तुमी जाणाव? खरेपणी पळय देवाचो मोग करता पळय ते थोडे लोक एकठांय जावन मेळोंक जाय. सर्वेस्पराचो मोग करता पळय धाकटो पंगड मेळचो. त्या पंगडान एकठांय जावन मागणें करूंक जाय. दर एका दिसा मागणें करूंक जाय. जागृती पासत मागणें करूंक जाय. ते दर एक दिसा मेळोन जागृती पासत मागणें करता तेन्ना तांच्याच मदेंतान जागृती उत्पन्न जातली. ती जागृती दर एका सुवातेचेर जागृत करतली. आतां तुमी आयकात. एक तरणाटो आपल्याचें शिक्षण करूंक एका शारान वेता. जेन्ना पळय त्या शारान गेलो पळय थिंगासर गरजेचें ताका उतर मेळना. ओत्मीक रुपान तो सुकतालो आनी आपल्याची ओत्मिकाय सांबाळूंक पवित्र आत्म्याच्या उज्यान तांकां पोरसोडूंक ताणें थिंगासर कितें केलें तुमकां खबर आसा? आपले ते दोग थिंगस्टान जर म्हणलें बावा आतां आमी मेळोन मागणें करूंक येता. आपल्याची ओत्मिकाय सांबाळूंक ताणें 2-3 जाणांक घेवन थिंगासर मागणें सुरू केलें. ते 2-3 जाणां एकठांय करून ताणें दर एका दिसा सांजचे 7 वा 8 ते मेळटाले. जितले पासून ताका मागणें करूंक जाता तितले वगत ते मागणें करी. 7 ते 8 म्हणल्यार 11 म्हणल्यार 10 म्हणल्यार 12 म्हणल्यार तेंच करी. दर एक सांजचे मेळप, मागणें करप. 2 ते 5 जाले, 5 ते 10 जाले, 10 ते 15 जाले, 15 ते 20 जाले. दर एक वेळाचेर मागणें करप, मागणें करप, मागणें करप. ते 20-30 जाण मेळोन फकत मागणें करिनासले. सर्वेस्पराक एक गोवाय जावन जिवंक जाय म्हणून सर्वेस्परान आज्ञा दिला ती. तांकां पळय ती पाळ दिवन गांवांनी वचोन शुभ वर्तमान प्रचार करून सुरू केलें.
जेन्ना पळय ती बरी खबर सांगूंक गेले पळय, जंय वेता पळय थिंगासोर थारोवन जाता, जंय वेता पळय थिंगासोर लोक थारोवन जाता, जायत्या लोकांचे जिवितांत थिंगासोर बदल. तो धाकटुलो पोंगड तो पवित्र आत्म्याच्या उज्यान थिंगासोर बरोवन व्हड व्हड मिटिंगे करपाक थिंगासोर आतां ते पावले. जंय खंय पळय ते मिटींग सुरू करताले पळय थिंगा हजारांनी लोक येवंक लागले. त्या पोंगडान पळय ते तरणाटे आसले पळय थिंगा देवाचें उतर वाचतना थिंगा हजारांनी लोक एकठांय जाय. आनी तो तरणाटो मागीर टीव्हीचेर थिंगा प्रचार करूंक सुरू करता. त्या टीव्हीचेर पळय उतर आयकता ते लोक त्या उतराक सारके वडोंत आयले. त्या उपरांत सर्वेस्वान तो तरणाट्याक म्हणलें, तूं आतां एक चर्च सुरू कर. 25 लोकांच्यान ती सभा सुरू केली. ती सभा आयज 3,25,000 इतले ती व्हड जाली. हें कशें घडोवन आयलें? जागृती. जागृती म्हणल्यार कितें? जेन्ना एक बॉडी लासपाक ती सुरू जाता, ती बॉडी तशीच उरोना, सोरभोंवतणीच्या बोडयांक पासून लासून उडयता. सोरभोंवतणीच्या बोडयांक ते लासता. आयज तेंच घडटा. कल्वरी टेम्पलान आसा पळय ही जागृती. ह्या जागृतीचो पळय तो उजो आमी जायत्या सोब्यांनी पळयता. जायते सेवकांनी आमी पळयता. ह्या कल्वरी टेम्पलाची मिनिस्ट्री पळोवन, ह्या कल्वरी टेम्पलान जागृती तांकां मेळोन, जायते सभा जायते सेवक तांकां एनकरेजमेंट मेळटा. जागृती मेळोन आयज सभा तांणी सुरू केल्यात. तांचें कुशवें सारकें म्हणून तांकां खबर आसा. आयज म्हजो प्रचार जाता, अजून तो मिनिस्ट्री आसत, हो पळय ती बांदला पळय ती सभा आनी सेवेची पळय ती रीत आमी कॅल्वरी टेम्पलांतल्यान शिकल्या न्हय, अशें ते थिंगा म्हणटले. इश्टानो, जेन्ना हो सेवक हैदराबाद आयलो पळय तेन्ना तो एकलोच आसलो. जेन्ना हो सेवक पळय थोड्या लोकां बरोबर मागणें करूंक लागलो पळय, हे बोडयेर होली जायनासतना पळय ताणें सांबाळून दवरली आनी तो उजो लागलो पळय, त्या कारणान इतली व्हडली ही सभा 15 वर्सां हे संवसार खंयसरूच इतली व्हड ती सभा खंयच थिंगासर बांदून येवंक ना. जागृती. ऑल नायट प्रेयर म्हणटा पळय ते 10 जाण 20 जाण 15 अशे एकठांय जाताले. आयज कल्वरी टेम्पलान ऑल नायट प्रेयर अशें म्हणत जाल्यार 20,000 लोक 30,000 लोक अशे येतात. जागृती. एकेच सेवेन पळय थिंगासर लोक येना अशें म्हणटाले, पूण आयज 1 2 3 4 5 कितले पासून आमी मिनिस्ट्री सुरू करता जाल्यार पासून आयज व्हड ते लोक सगळे येतात आनी सोबेन येतात. ही जागृती. जंय कल्वरीचे ते व्हडली सेवा आसता पळय देवाचे उतरा पासत, आनी कितलो लोक थिंगासो व्हडत्या दोब्याच्यान येता पळय ताका आमी कितें म्हणटा? जागृती. मोगाच्या भावा भयणांनो, तुज्या जिवितांत जर तर जागृती आसा जाल्यार कितें कोत्ता? दुसऱ्याच्या जिवितांत एक सुदारप हाडटा. एक दीस एक भाव आयलो आनी म्हणलो, ब्रदर, जेन्ना पळय तूं आमच्या गांवांत येयलो म्हजें जिवीत सुदारलें. सर्वेस्पणान म्हज्या जिवितांत सुदार हाडला पळय तूं आमच्या गांवांत येयलो, देव बरें करूं. पूण हांवें विचारलें, तूं खंयचो गांव तो? ताणें म्हज्या गांवाचें नांव सांगलें आनी हांवें म्हणलें, हांव तुका आसना, म्हाका मातशें बक्षी. हांव तुज्या गांवांत येवंक ना आनी तुका उतर वांटूंक ना. भावा, तूं येयला आनी त्या उतरा प्रमाणे म्हजे भितर सुदारप येयलें. अशें म्हणटना हांवें त्या भावार धरूंक ना, पूण ताका एक प्रश्न केलो. म्हजें उतर पळय तें बीज आसा पळय तें तुजें एक उतर सांग. हांव तुज्या गांवांत येयलो जाल्यार खंयचें उतर हांवें सांगलें? भावा, आमच्या गांवांत येवन तूं नामाना विशीं उलयलें म्हज्या भावा. नामानाच्या पातका विशीं तूं उलयलोय. तें धाकटें चेडूं पळय कशें पळय तें नामानांक सर्वेस्पराची बरी खबर सांगता तें तुवें सांगलेलें. ते चेडवाचें पळय तुवें थिंगासर गोवाय दिल्ली. एलिशा कोणे पळय तो कसो पावलो, हो प्रचार तुवें केल्लो. हें केन्ना जालें? सुमार 15 वर्सां जालीं भावा. तेन्ना हांवें विश्वास ठेवलो, वय हो संदेश म्हजोच. तो भाव म्हणटा, 15 वर्सां आदीं म्हजें जिवीत सुदारलें. एक फावटी हांव जेन्ना अमेरिका गेलो, म्हजो इश्ट थिंगा अशें म्हणटालो, भावा, हिंगासर पळय कूड विकता पळय थिंगासर असलीं चेडवां, तांकां पळय ते रस्त्यान तिंगा उखलून हांगासरले पळय जे अथॉरिटीज आनी ते सगळे वस्तूंक हाडून थिंगासर एका सुवातेर दवरता. तें नांव जावन आसा पॉटर हावस. थिंगासरलीं सगळीं चेडवां आसतलीं. सर्वेस्वर तुजे भितर आसा जाल्यार ते सर्वेस्वराचें उतर तूं तांकां वांटशी काय? बरें, चलया आमी. आतां थिंगा गेलो जाल्यार सगळीं थिंगा चेडवां थिंगा बसून आसलीं. व्यभिचार करतना पळय थिंगासर तांकां दवरलेलीं, तांकां सोडून दिल्लीं आनी ती थोडीं जाण अनाथी आसलीं. असल्या वेळाचेर तुमी सणतात आयकात. हांव देवाचें उतर सांगता आनी ती थिंगासर आयकता. ती नायकिणी जायते तेम थिंगासर व्यभिचार करतालीं. जेन्ना हांव देवाचें उतर सांगतालो ते सारकें मन लावन देवाचें उतर आयकतालीं. तुमी चिंता आसतली थिंगासर पळय तुमी व्यभिचार करतात, तुमकां सांपडल्यान आनी तुमकां आतां हिंगा पावयल्यान. अनाथ कशी तुमी हिंगासर जियेतात. आमचो बाय आमकां मोग करना, आमची आवय आमचो मोग करना, घरचीं कोणूच आमकां मोग करिनात. तुमकां सोडून दिलां अशें तुमी जाणा काय? तुमचे एकेन सुबेज मोग करता थिंगासर कोणाचो तुमी जाणाव? सगळीं सारकें अजापान पळयता. आतां तुमी आयकात. हांव अशें सांगतना एका चेडवाक बाथरुमान वयचें पडलें.
देरपेंत उठलें कित्याक उठलें तें हांव नोको. कोण तुमचो पळय तुमचे सुबेज स्मोक कोत्ता पळय अशें हांव म्हणटाना तेणें थिंगा म्हाका चेडूं उठलें आनी म्हणलें मातशें तूं थांब. कितें चेडवा 2 मिनीट मातशें रावशी हांव बाथरुमान वचून येता प्लीज. वेगळ्या बाथरुमान गेलें आनी परतून आयलें. सांग तूं कोणें आमकां इतलो मोग केला. सगळ्यांनी हिंगासर आमकां सांडला. सगळ्यांनी आमकां अनाथ सोडल्या. सगळे आमचे बरोबर फेवले आनी आमकां सोडले आनी आमकां अनाथ कशीं सोडल्यान. आमचे असले पातकांचो मोग करपी ह्या संवसारांनी कोण आसा. जेन्ना हांव हें उतर सांगतालो पळय देवाचें जेजूचें उतर सांगतालो तेन्ना एक व्हडती जागृती सर्वेस्पराचो आत्मो देरेपेंतूच थिंगा बसले सगळ्या चेडवांचेर देंवन आयलो. आनी त्याच वेळाचेर ती सगळी दिमेर येवन रडत लागली थिंगासर. पूण एक चेडूं विचित्र वेव्हार करी वयर सावन सकाळ म्हणून पळयताले, विचित्र भाशेन थिंगासर कोत्ताले आनी विचित्र भाशेन तिका भुतान दवरला ते भाशेन करी तसो वेव्हार करी. तेका तो हांव पळयत जाल्यार म्हाज्या देवाचें उतर वाटूंक जावचें ना. डायवर्ट जातलो. हांव थिंगासर पळयनासलो वेगळें ते कोत्तालें. हांव मनान मागणें कोत्तालो सर्वेस्परा इतलो लोक रडटा इतलो हिंगा पश्चाताप कोत्ता. हें पळय चेडूं आसा पळय थिंगासर तें उतर तें परवात करना. तूं सोडटलें काय ह्या चेडवाक. अशेंच थिंगा सोडटलें काय ओ ताचेर पासून तूं काकलूत कोत्तलोय. तें मिटींग काबार जालें. सगळे येवन पास्टर आमकां सोड मोग कोत्ता पळय तो सर्वेस्परूच. 12 देशांतल्यान सर्वेस्परान तुका हिंगासर धाडला आमकां हें सांगोंक तो आमचो मोग कोत्ता म्हूण. त्या सर्वेस्परा पासून आमी जियेतलीं एकदम खुशालकाय भोगली. पूण दुखान हांव भायर सरलो. सोम्या सगल्यांक तारोण मेळ्ळी. तें एक चेडूं थिंगा उरलें ताका तूं सांडटलें काय. सोडटलें 9 थिंगा आसोन तरी आसतना शेणला ते शेळयेक तूं सोदूंक गेलोय. हें कितें पळय ती शेळी सांडल्या. हांव आनी म्हाका कोण पळय घेवन गेल्लो. आमी ज्या पॉटर हावजांतल्यान भायर सरतना थिंगासर व्हडल्यान रडप व्हडल्यान थिंगा रडप. आमी धांवोन परतून गेल्यार तांकां कितें पळयता तें एक चेडूं थिंगासर आपल्याचें ओड्डें बुडोवन सोम्या म्हज्या असल्या पातक्याक तुवें इतलो मोग केलाय काय. म्हज्या असल्या पातक्याक पासून तुवें आपल्याचो जीव दिलो काय. तो एक आत्मो पासून एक भिरांकूळ नायकीण दिमयेचेर आयले. ही जागृती त्या मनशा भितर आसता पळय तो मनीस उलयत जाल्यार दुसरे पासून तांकां जागृती येता. आयज कॅल्वरी टेंपलान इतले लाखांनी लोक सर्वेस्परा कडेन येवन आत्म्यान ते सारके बोल्ल्या आनी पश्चाताप जर तर कोत्ता जाल्यार आनी जेजू पासून ते गोवाय जावन येता जाल्यार तेजें कारण तुमी जाणा कॅल्वरी टेंपलाची जागृती. आयज हे सोबेक हिंगासर थिंगा पावले. हांव तुमकां विचारता तुमचें आयज कितें जालां. सगळ्याकीन पयलें तुमचे भितर जागृती जाय. तुमचे फामिलीन जागृती जाय. तुमचे सोबेन जागृती जावंक जाय. तुमचे सेवेन जागृती येवंक जाय. अशें जागृती जाय जाल्यार कितें करूंक जाय. तुमकां सांगल्या सोबा. आतां काबार करतना तुमी मातशें आयकात. त्या दिसा D.L. मोडी तो सेवक इंग्लंड देशान आयलो आनी एक मिटींग थिंगासर तो ऑर्गनायज कोत्ता. आतां पळय ताचे जिवितान ताणें केन्नाच पळोवंक नाय. थिंगा देवाचें उतर थिंगा आतां सांगपाची थिंगासर गरज आसा. लोक दिमेर आसात रडटात पश्चाताप थिंगा कोत्तात. हें सगळें पळोवन D.L. मोडीक सोजमीकाय मेळोंक ना. हांव थिंगा वचनासतना हें सगळें घडटा. म्हज्या जिवितान हांवें ह्या भाशेची जागृती केन्नाच पळोवंक ना. कोण तरी म्हाज्या पासत हे मिटींगे पासत मागणें कोत्ता. तुमी कोणाक वळखता आनी कोण तरी हिंगासर हे मिटींगे पासत मागणें कोत्ता हांगा आसा जाल्यार आनी ताजे विशीं तुमी म्हाका सांगात. हे पब्लिकान ताणें अनाउन्समेंट केलें. तेन्ना गोमोन आयलें. 2 भयणी एक पळय आंतरुणान आसली ताच्यान येवंक जावंक ना. पूण D.L. मोडी विशीं ते वळखताले. अमेरिकान जेन्ना तो शुभ वर्तमान सांगता जायते जाणांक थारोवन मेळोन ते जाणा जावन ती दोनी भयणो त्याच खाटी लागीं दुकां गोळयताली रडटाली. बापा D.L. मोडीक तूं आमच्या ह्या देसान घेवन यो. D.L. मोदी वरवीं जायते जाणांक देवाचें उतर दिवंक जाय. जायते लोकांक थारोवन मेळोंक जाय बापा. ती दोगांय दर एका दिसा D.L. मोडी हांगा येवचो. ती थिंगासर रडटाली ताणें येवचें आनी देवाचें उतर वाचचें आनी ताचो परिणाम कितें पळयात इश्टानो. त्या दिसा पळय ऑर्गनायज केली पळय ते मिटींगेंत सगल्यांक थारोवन मेळ्ळी. मोगाच्या भावा भयणांनो आत्मीक रितीन पळय देवाचें उतर आयकतात ते तुमी कुसकोत आसात पळय ती. आयज वो सेवक पळय ह्या भाशेन उजार जाता ताजें कारण अशें चिंती नाका सतीश कुमार व्हरतो म्हणून. हें सारकें न्हय. परतून तुमकां उडोस दिता. सतीश कुमाराच्या आत्मिकाच्या विशयान सतीश कुमाराकूच धादोसकाय ना. हांव सर्वेस्पराच्या मुखार रडटा. सर्वेस्परा तुका जाय ते भाशेन हांवें जियोंक जाय म्हणून. सदांच हांव तीन म्हणटा सर्वेस्परा तुका खूश कोत्ता पळय त्या भाशेन. तुजी आज्ञा पाळटा पळय त्या भाशेन. तुका पसंद आसा पळय त्या भाशेन जावचो. म्हाका बदल म्हाका त्या भाशेन कर बापा. ही म्हजी मागणी.
सतीश कुमाराचे आत्मीक जिवीत सतीश कुमाराकूच दादोस काय दिना. असलो सतीश कुमार पळय तिंगा प्रचार करता तेन्ना इतल्या लोकांक थारावन म्हणलो कितें? म्हज्या फाटल्यान म्हज्या पासत मागणें करतात त्या पासत म्हज्या पासत मागणें करूंक आवयच्या रुपान बापायच्या रुपान भावाच्या रुपान भयणीच्या रुपान तुमी आसा. तुमची मागणीच आयज आमच्या कॅल्वरी टेम्पलांत इतली जागृती हाडटा. मागणें करपाक बंद करूं नाका. तुमी ओस्कोर जाल्या कांतुनार आसा. पयशांच्या बाबतींत तुमी उणे आसा पूण दोळ्यांनी दुकान दवरून तुमी मागणें करता. कॅल्वरी टेम्पलाच्या विशीं आनी ह्या सेवकाच्या विशीं कितले सेवक थिंगासोर मागणी करता. कितले लाखांनी लोक मागणी करता. तुमच्या सगळ्यांच्या मागणांक लागून ही जागृती आयल्या. ही जागृती जे आमच्या कॅल्वरी टेम्पलांत सुरू जाला ते आमच्या सोरभोंवतणी ह्या देशाचे सोरभोंवतणी ह्या संवसाराचे सोरभोंवतणी ती लागोंक जाय. ते मेरेन आमी तिंगा विश्व घेवचो ना. आमकां मागणें करूंक सर्वेस्परान सांगला. मागणें करपी कोण आसा जाल्यार आमी एकठांय जावन मागणें करुया जागृती पासत. दर एकली जंय खंय तुमी आसा ती आतां मागण्यांत भितर सरात. पवित्र सर्वेस्परा बापा, तुवें जाकोबाक पळोवन म्हणलें तुजी परिस्थिती ती सारकी ना. जाकोब तुजे फॅमिलीची परिस्थिती सारकी ना. ह्या पासून तुमकां हांव आपयता. उठ, हांव तुका जागृत करतलों. कसो? बेतेलांत तूं वच. वेदी थिंगासोर तूं बांद. दर एक पातक आनी अशुद्धतान तूं पयस सर. त्या दिसा तुवें सांगला त्या भाशेन जाकोब भायर सरलो. आयज तूं सांगता पळय त्या भाशेन आमी आमच्या खासगी जिवितान जागृतीन जर तर आमकां जिवंक जाय जाल्यार आत्मीक पळय गौरवाक आमच्या जिवितान तिंगा सुवात दिवची न्हू. आमचें प्रमाणीकपण तुजे नदरेन तें सारकें एक बानशिरें कशें. प्रमाणीकपणा पासत सारकें बुकेन आनी ताणेन आसा पळय तसलें जिवीत तूं आमकां दी. मागणें करपाक आनी देवाचें उतर वाचपाक थोडो वेळ कुशीन काडपाक तसलें आत्मीक आमकां जिवीत दी. जाणा जाल्लीं पळय ती पातकां केल्या पळय ती सोडून दोळ्यांनी दुकां गळोवन आमी पातकाक थिंगा सुवात दिनासतना बरें जिवीत जिवपाचें तूं आमचेर बेसावतय. जंय पासून गोठा दर एकल्याक शांती सांगाता जेवंक जाय. तो राग आसूं तो कसलो थिंगा राग आसूं, हेट करप दुसऱ्यांचेर बोवाळ घालप तसो स्वभाव आसा. आमच्या काळजांत तशें रावचें परवानगी ना. असलें बेसांव तूं आमकां दी. सगल्यो ओडक्यो आसा पळय त्यो काडून उडय. त्याच भाशेन आत्मीक भाशेन आनी कुडीच्या पळय बाबतीन मनांतल्यान शिक्षणेन आनी आमच्या वावरांत एग्जाम्सान आनी दर एकल्याचे गरजे भशेन आनी दर एकल्याचे पळय लोग्नाचे विशीं पासून तूं तांचेर काकळूत दोतोय. सारके सुटावे करून तूं आमचे लागीं उलयता म्हणून तुका आमी दिन वाचता. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागता बापा. आमेन. Address Calvary, Post Box number 30, Kokatpalli, Hyderabad 72.